आम्ही आज आनंद निमातीच्या घराकडे येयला तो व्हडल्या प्रसंगांच्यान जो इन्सिडंट जालो मुंबईच्यान 80 किलोमीटर भितर दर्यान जे जेन्ना वादळ जालें पळय त्या वादळान 17 तारखेक व्हडलें वादळ जालें आनी त्या वादळान तेजी बोट बुडली आनी ते बोट बुडली तेतूंतसून व्हडल्या प्रसंगांतसून तो वाटावलो आनी आयज तो घरा येयला 13-14 वरां उदकान आसलो म्हणजे पूण म्हणजे रातचो हें आसलो टायम सांजे 5 ते दुसरे दीस सकाळी 9 मेरेन हांव उदकानच आसलो पूण तेन्ना उदकान आसतलो तेन्ना तुजे म्हणजे तुज्या मनान विचार कशे येताले विचार कशे येताले पण हांवें चिंतूंक नासलें की असो हांवें चिंतलेलें की हांव उरतलोच म्हणून न्हंयवाले येतले व्हरपाक पूण जालें ते न्हंयवाले येयले आनी तुवें आदार कित्याचो घेतलेलो तेन्ना उडकी मारली तेन्ना आमी लायफ जॅकेट घातलेलें लायफ जॅकेट घालून आमी राजू धरून 7-8 जाण आमी ग्रूप करून रावले आनी जेन्ना सारकोच प्रसंग हे येयलो तेन्ना तुमी उडक्यो मारल्यो हय 90% भार आमची बुडलेली त्या खातीर आमकां उडकी मारची पडली खुबशे डिफिकल्ट आसले त्या उदकान 15 रावप म्हटल्यार पूण हांवें चिंतूंक नासलें की आतां हें जावपाक आसलें तें कांय कोणूच चिंतूंक नासलें पूण तशें जालें तें तशें फुडें बी जावंक जायना तेंच्यांनी पयलींच एक्शन घेवंक जाय सगळें आनी नेव्यूय हांव थँक्यू म्हणटा की ते तेंच्यांनी येवन बेगीन रेस्क्यू केलो सगळ्यांक कांय लोक गावोंक ना खुबशे लोक गावले थँक्यू म्हणून टोटल कितले लोक आसले 273 आनी भितरले वाचले कितले 188 वाचले टोटल 188 म्हणजे बाकीचे सगळ्यांचो जीव गेलो 15 तारखेर इन्फॉर्मेशन गावले की पयलींच सायक्लोन येवपाचो म्हणून भायर सगळे तेंच्यांनी काडूंक नासले पूण तेंच्यांनी कॅरनस केले काम 2 दिसाचें काम उरलें म्हणून तेंच्यांनी लायटली घेतले त्या खातीर 17 तारखेर आमचे ऑटो एंकर तुटोन आमी व्हांवत वयताना ते ऑयल प्लॅटफॉर्माक आदारले म्हणून बार्जी आमच्या बोटी क्रॅक पडलो त्या कारणा खातीर आमी सांजेच्या 17 तारखेर 5 बार्ज बुडलेली 90% त्या खातीर आमकां उडकी मारची पडली उडकी मारून नेवीचे लोक येयले नेवीच्या लोकांनी खूब ट्राय केलो लोकांक काडपाक कांयशे लोकांक काडलो कांय लोकांक काडूंक पावूंक ना रफ आसले म्हणून तांकां आमचे सो चिंतचें पडटलें की आमकां काय हार्म जावंक जायना म्हणून मार बसोंक जायना म्हणून बोटी खातीर टोटल सगळ्यांक दुसऱ्या दिसा 9-10 मेरेन सगळ्यांक रेस्क्यू केल्लो त्या लोकांक रेस्क्यू करूंक पावूंक नासलें आतां ही दर्या कडसून कितलेशे किलोमिटर भितर आसली बोट किनाऱ्या वयल्यान हय मुंबयच्या 80 किलोमिटर भितर आसले ते ONGC अंडर हिरा प्लॅटफॉर्म ST प्लॅटफॉर्मा कडेन आसले हिरा फिल्डार पूण तेन्ना आतां ते कॅप्टनान बीन कितें ट्राय करूं ना की बाबा अशें जाता कितें बोट हें केला पूण कितें तरी रेस्क्यू करपाचें म्हणून कितें तरी तेंच्यांनी ट्राय करूंक नासली अशी कितें तरी ट्राय करून त्या टायमार काय करूंक शकनासले की व्हडलो रफ आसलो 10 मिटराचे वेव्ज येताले ल्हारां व्हडल्यो ल्हारां येताल्यो पावस पडटालो कांय दिसनासले फुडल्यान मणी रावले ते दिसनासले इतलो पावस आसलो व्हडलो वारो येतालो वारो 120 किलोमिटर/आवर विंड स्पीड आसली त्या कारणान तेय ऑपरेशन रेस्क्यू करूंक पावनासले बेगीनच्या बेगीन आनी जेन्ना तुका आतां पावले नेवी येयले तुमकां रेस्क्यू केले थोड्यांचो बाबड्यांचो जिवूच गेलो पूण तुज्या वांगडचे खूब जाण अशे गेले आसतले तुवें आनी जेन्ना तुका रेस्क्यू केलें तेन्ना तुका कशें कितें दिसलें म्हाका जेन्ना ती बोट रेस्क्यू करूंक येता तें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें की आतां हांव उरतलो म्हणून अशें दिसलें तेंच्यांनी मागीर लायफ बॉय घातले नेट घातले नेटाक धरून तेंच्यांनी मागीर ओडलो म्हाका वयर म्हाका खूब बरें दिसलें की ते येयले वाचोवपाक येयले इतले डिफिकल्ट जाता सुद्दां ते वाचोवपाक येयले आमकां पूण हो तुजो जिवनांतलो एक व्हडलो हें कसो आसलो अनुभव कसो आसलो हे हितून आतां तुका जेन्ना तुका पुनर्जल्म तुजो जालो कसो दिसता तुका पूण त्या हितून तुका आतां कशें दिसता आनी फुडें तुका कशें कितें म्हणजे तूं आतां कामाचें बीन कशें म्हाका तें सेकेंड लायफ गावल्लें अशें जालें खुबशे जाणांनी देवाक मागलेलें की परतो येवंक जाय म्हणून आतां तशें तें जावचें नासलें फुडें सो जावंक जायना म्हणून तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय बेगीन आनी फुडें कशें कितें आतां तूं कामाचें फुडलें कशें कितें आसता तुजें म्हणजे परतून तूं वचोंक सोदता कामाक सेम काय आनी कितें दुसरें कितें तशें तें फुडें जावंक जायना एक्शन घेतलें तशें सगळ्यांक कामाक वचोंक जाय थंयसर
तूं परतून वयतलो. त्याच्या आवय बापायक इतले हे जाल्ले, त्याचे बाकीचे जे त्यो रिलेटीव फॅमिली आसा तांकांय बीन दुख्ख जालें की आमचो आनंद आतां म्हाका दिसना की तो परत जिवंत येतलो काय म्हणून. ह्या प्रसंगांसून त्याचा आवय बापूय गेलो. शॉक जालो न्हू. आमी देवाची धांवपळ केली, देवाची प्रार्थना केली, तेंच्या आई वडिलांक सांगूंक ना. तेन्ना देव खंय तरी आसूं भुरगो तो शोप आसूं आमकां आयकून आनी रात 15 वरां दर्यान रावप म्हणटकूच आनी अशें सोडप वच न्हू म्हणून आमकां खूब शॉक जालो. आपूण धोकतलो आनी त्याच हितून न्हू तेणीन एका मनशाक बांदून घातले आपल्या हातीक, ताका वाचोवंक सोदून. पूण त्या मनशाक शक्ती ना जाली, ताकद सहन शक्ती ना जाली. तेणीन जॅकेट काडले, हेजो हात फुटून गेलो, जॅकेट काडलें आनी बुडूक करून हेज्या फुडल्यान भितर गेलो. ते तेणीन कशें पळयलें. देवान ताका ताकद दिली, देवान वाचयलें. देवाच्या उपकारान ते नेवी प्रायमरी येयले, आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना येयले ते. चेडो व्हडल्या प्रसंगांतून तुमकां कितें दिसता? म्हाका पयलीं आमकां कळ्ळा प्रमाणे खूब एक त्रास जालो. तेजे इंडियन नेव्ही तेंचे वचून तांकां काडून हाडलो काय मागीर आमकां बरें घेतले. थंय इंडियन नेव्ही तेंच्यांनी कालवार केला सगळ्यांनी. मागीर तेंच्यांनी बॉम्बे येयला उपरांत तेमी थंयसून उलयला उपरांत तेन्ना कळ्ळें. तेन्ना मातशें बरें दिसलें. मागीर येयलो तो घरा पावलो. आमकां बरें दिसलें. ताका आरती बिरती केले, फुगोटे मारले, सगळे ताका हेजेर सगळें केलें आनी बरें दिसलें आमकां सगळ्यांक. तांकां भाटान सगळे जाण बरें दिसलें. सगळीं जाण मागून घेतले देवा बरें बरें घरा पावोनी म्हणून. जेयनासतना काय नासतना आमकां हिम्मत दिवन रावले सगळे जाण भाटांतून. तो सादारण 14 वरां उदका बरोबर आपल्या जिवा बरोबर खेळटालो. जेन्ना बोट 90% जेन्ना ती बोट बुडली तेन्ना तेणें त्याचे वांगडचे जे थोडे जे साथीदार आसले त्याच्या बरोबर तेंच्यांनी दर्यान उडकी मारली आनी तेतूनसून आपलो प्रसंग वाटोवपाचो प्रयत्न केलो. गेली 14 वरां तेणें उदका बरोबर जिवा बरोबर खेळ्ळे. देवाच्या नशिबान नेवीन तांकां वाटायलें. जो तो आनंद आसा तो आयज आपल्या घरा येयलो. त्याच्या आवय बापायक आनी तेंच्या सगळ्या रिलेटीव जेंचे आहा पळय तांकां उमेद जाली. आमी आयज हळडणच्यान प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.